आज आम्ही बिचोली मतदारसंघ आणि मये मतदारसंघ या दोन्ही मतदारसंघातले दोन्ही आमचे आमदार देवेंद्र बाब शेठ तसंच आमचं डॉक्टर शेट्ये आणि आमचे दोन्ही मतदारसंघातले सगळे कार्यकर्ते वेलविशर ज्या तरेन 2 दिसां पयलीं जम्मू काश्मीर हांगासर पहलगाम हांगासर जो अतिरेक्यांनी हल्लो केलो आनी दिसपाप 28 जाणांचे तेंच्यांनी हत्या केली त्याचो निषेध करपाक आज आमी हांगासर कॅन्डल मार्च केल्ली आसा। आमी तेंच्या आत्म्याक शांती लाभची आनी ज्या तरेन भेडवृत्तीन तेंच्यांनी जी हत्या केली म्हणजे निष्पाप अशे लोक कांय जाणांची लग्न जावन कोण तरी 4-8 दीस जाल्या कांय जाणांच्या बायलां समोर तांकां मारले गेले आनी हे मारता आसतना तांकां तेंची जात विचारली आनी तांकां तेंच्या समोर मारले आनी त्यामुळे त्या गोष्टीचो एक निषेध आमी सगळे करतात देशभर अशा पद्दतीचो कॅन्डल मार्च देशभरा भितर आसा। अजुनी देशा भितर सगळे कडेन शोक प्रकट करतात खंयच्याच हाच्या भितर प्रत्येक स्टेटी भितर अशा पद्दतीचे कार्यक्रम पॉलिटिकल पार्टी आसतल्यो वेगवेगळे NGO आसतले हांच्यांनी करप केल्ले आसा जेणे करून सबंद देश आमी एक आसात। आज ऑल पार्टी मिटींग जी आसा वेगवेगळ्या राजकीय पार्टी बरोबर मिटींग आज आमच्या होम मिनिस्टरान केली आनी ज्या वेळाचेर हो इन्सिडंट घडलो त्या वेळाचेर इमिजिएटली आमच्या देशाचे होम मिनिस्टर अमित भाई शाहजी हे जम्मू काश्मीर गेले। आमचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी हे फॉरेन देशाक आसले ते इमिजिएटली ह्या देशा भितर आयले आनी तांच्यांनी एअरपोर्टाचेरूच मिटींग केली। काल तांच्यांनी कॅबिनेट कोर कमिटी जी आसा त्यांची मिटींग केली वेगवेगळे डिफेन्स होम आणि आमचे फॉरेन अफेअर्स मिनिस्टर्स आणि तांच्यांनी वेगवेगळे हाच्या भितरले मार्ग काडप केल्ले आसा आनी आमकां ह्या भारत देशांतल्या देशवासियांक पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेन हे दहशतवादी जांकां पूर्णपणे सपोर्ट पाकिस्तान करता आनी त्यामुळे त्यांचो निषेध आमी करतात आनी देशवासियांक पूर्ण विश्वास आसा ज्या तरेन हाच्या पयलीं तांच्यांनी ज्यो गोष्टी केले एक वेळ आसतालो की आमच्या एका सैनिकाक मारले आमी वगीर रावताले पण 2014 नंतर नरेंद्र मोदीच्या नेतृत्वाचेर होम मिनिस्टर अमित भाई शाहच्या नेतृत्वाचेर एक जर सैनिक मारलो आसत जाल्यार तेंचे 1000 सैनिक मारपाची क्षमता आज भारत देशाच्या सैनिका भितर आसा आनी आमकां पूर्ण विश्वास आसा ज्या 28 लोकांक अतिरेक्यांनी मारले ते मारलेले जे आसा त्याची पूर्णपणे जे प्रायश्चित आनी त्याचो हे जो आसा तो डेफिनेटली आमचे सैनिक ताचो बदलो घेतले हो विश्वास आमकां सगळ्यांक आसा आनी त्यामुळे परत एकदा आमी पाकिस्तानचो निषेध करतात आनी ज्या अतिरेक्यांनी हे कृत्य केल्लें आसा तांकां सोदून काडपाक लागून आमचे पूर्णपणे सगळे सैनीक हे फाटल्यान आसात आनी पूर्ण विश्वास आसा येणाऱ्या ह्या आठवड्या भितर डेफिनेटली जे भागान आसात त्या भागांतल्यान तांकां सोदून काडटले। आज आमचे पंतप्रधान हांगासर उलयतना आज मुद्दम तांच्यांनी इंग्रजींनी उलयले आनी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा खंय तरी आसले आसत जाल्यार तांकां सोदून काडप हे आमचे सैनीक करतले तो बदलो जो आसा तो डेफिनेटली आमचो देश घेतलो।